मिसाच्या बलिदानाक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया. A27 पेज 14. A27. Sogli tumi rasrano Pormesmoraci stuti Kushal kain kura Kushal kain kura Sogli tumi orsano Devak sabaski diya Sogli tumi porsano Devak sabaski diya Tane amso mokelo Togut boro toglo Pormes morace uto Soda katirur pace Sogli tumi rasrano Pormes moraci stuti Kushal kain kura Kushal kain kura Sogli tumi porsano Devak sabaski diya Sogli tumi porsano Devak sabaski diya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाच्या भुरग्यांनो, आवय बापायनो, देव संदेशकारांनो आनी भावा भयणांनो, फाटल्या वर्साक आमच्या जिवितांत खूब बदलप घडून आयले. कांय बऱ्यो तर कांय वायट घडण्योय आमी अणभवल्यो. आपल्या आसण्या वरवीं देवान आमकां राखली आनी सांबाळली. आपलो सांगात दिलो. जसो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू खूद एमावस वेताले दोग शिसांक आपल्या हाजीरपणांतल्यान सांगात दिलो ते भाशेन देव आमचो मोग करता आनी हुस्क्यान भरला. ताणें आमकां आवय बापूय इश्ट मित्रांचो सांगात फावो केला आनी सगळ्यान म्हत्वाची भेट म्हणल्यार मिसाची भेट. आयज आमी नव्या दोतोनीच्या वर्साक 2021 ते 2022 पावल मारता आनी भावार्थाचे आकारणीच्या वावराक आमी सुरवात करतना ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगोजींत हो दोतोनीचो वावर फळादीक जावंक आमी सगळीं वावरुया. तशेंच आज पवित्र सभा समृमता आयतार स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग संडे. देवाची येवजणी प्रमाणे देव दिता तें भुरगें बाळ ताका जीव दिवंक म्हणल्यार ताका जल्माक हाडूंक आनी ताका बरे भाशेन वाडूंक आमी देवाची येवजणेक सदांच आयती आसूंक जाय. आनी सगळे तरेची आड शिकोवण आसा हाचे विशीं ती पयस जावंक मनीस जीव राखूंक सांबाळूंक आनी सगळें बरेपण येवचे खातीर आमी मागुया. आनी हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पांय घेवन सदांच सांकवार मरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. सगळ्या जाण्या पासत देवाक दिनवासुया, देवाची महिमा गावुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गींच्या राया, चड पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शिली, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बर. बाबार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुजे आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवांक आसलोलो म्हजो हिंग दुस्पटायतात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्याचें कोटा. तोर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गोवळ्या विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिणांक दुस्पटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचें वायट कोन्याचें हांव फारीकपण घेतलों. उलयता तो सोर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिंपडायलोल्यो त्या सगळ्या देसांतावन म्हज्या हिणांतल्या उरलोल्या शेल्यांक हांव एकठांय करतलों आनी ताच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलों आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गोवळी उपजयतलों. तीं आनी केन्नाच भिवची नात, गाबरची नात. तांचे मदली एक पोरयान सांडची ना. उलयता तो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी येशी करतलो. तसले दीस लागीं पावले. तो कोरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसान प्रमाणीकपण आनी न्हीद वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीचार तुजी चोरवना, तुंय म्हाका विसोवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता,
कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सोबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस. घोसघोशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. सोबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. सोबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यान. कोरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पोरजां केल्या. तांकां दोशी करतली वणट ताणें मोडली, आनी सुमूर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो दुयेस आपलेच कुडीन नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एक नवो मनीस रोचून हाडलो, आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यान. तांचे मोदें आसलोल्या दुयेसाचो आपणा सोबें ताणें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबें बापा सोशी वचूंक मेळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोगलीं उदकाराक उबी रावुया. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Kede vorti udarpon amcha sumya chisuche. Ami Krisau cekati apunu salo durbo. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. धर्मदूत जेजूशी एकठवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरी सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवूंक पुर्यान तांकां फुरसोद नासली. आनी ओड्यार चडून ते एकसुरी सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळोवन सबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नोगरां थावन थंय वेगी वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो जेजून देखलो
आनी गवळी नाचलेल्या शेळयां पोरी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. अपुर्बायच्या आवय बापायनो, देव संदेशकारांनो आनी भुरग्यांनो, उणोचो म्हयनो जालो आमची इगोजेन थावन भुरग्यांची दोतोन आमी सुरू केली. आनी आज हे उक्तावणेचे मीस आमी सोमरंबून दोतोनीच्या वावराक आमी सुरवात दिल्ली तो थीर करता. आमी खुशाल कित्याक तुमी आवय बापूय आमकां आदार सहकार दितात भुरग्यांची दोतोन बरे भाशेन जावंक. संदेशकारां सांगाता वावुरतात मेळटा तितलेय उपाय घेवंक भुरग्यांक हो संदेश पावोवंक. सगळीं भुरगीं घोडे कोण फाटीं उरत संदेशकार धाडटा ते लिसांव अभ्यास बरे भाशेन करून पोतून धाडून आपल्या भावार्थाची वाड करता. बाबा भयणांनो, दोतोन फकत भुरग्यांकूच न्हय, दोतोन फकत पयलो कुम्या घेवचो आसा तांकांच न्हय, वो क्रिस्म घेवची पावलीं तांकांच न्हय, वो लग्नाच्या वेळार तांकांच न्हय, पूण सगल्यांक आमकां दोतोन. दोतोन म्हणल्यार जिव्या देवाची जिवी ओळख, लिवींग मॅसेज ऑफ द लिवींग गॉड. देव जिवो म्हूण आमी सोतमानता, वळखता, ताका मानून घेता, आमच्या सांगाता आसा म्हणून. आनी ह्या जिव्या देवाची जिवी ओळख आमी घेवन आमी भावार्थान वाडटा. जे भाशेन एका वर्सान आमी पिरायेन वाडटा, शिकपान फुडल्या वर्गान पावता, वावराक एक वर्स एक्सपिरियन्स आमचो वाडटा, तेच भाशेन भावार्थाची ओळख, देवाची ओळख आमी आनी एक वर्सभर अदीक अणभवान वता. We grow in faith every year, just as we become mature in age, at work, at study, and everywhere. Therefore, we need to grow in faith so that we live to witness Christ. आयची वाचपां आमकां स्फूर्ती दिता आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवपाक. पयली सुवातेर जेरमेस प्रवादी, ताका देव विचून काडटा. प्रवादीक ताळो ताचो नेटान, गुवळ्यांक तो उलो मारता, तुमचो वावर तुमी सारको करिनात, तुमी आळसायेन आसात, तुमचें जिवीत सारकें ना. तांकां तो खोरायेन शिटकावण दिता आनी देव तुमकां बरो गवळी दितलो म्हूण तांकां सांगता. आपूण बरो गवळी दितलो म्हूण देव भासायता. ही भासावणी आमकां एके आवय बापायक फावो जाल्या म्हणून आमच्यांनी मानून घेवं. जेन्ना देव आमकां भुरगीं दिता, ह्या भुरग्याच्या बावतिजमा दिसा आमी देवाक उतर दिता. हे आमच्या भुरग्याक भावार्थान आनी बरे देखीन वयर काडटल्या म्हणून. ह्या खातीर दोतोन शिकोवंक भुरग्यांक पयली जबाबदारी आवय बापायची. सद्दां तेरसाक बसोन भुरग्याक आपली उटयेन घेवन बारबर तेस केलो जाल्यार, मागणें केलें जाल्यार भुरगें आपशींच शिकतलें. दोतोनीक बॉस हांव तुका शिकयता अशें म्हणूंक पडचें ना. बरी रीत रोवीस आपूण जियेल्यार भुरगीं तशींच जातात आनी भुरगीं बरे भाशेन वाडटा.
सुमान बोर आमचें शिकप करपाक भुरग्यांचें आमी कितलो नेट मारता कितले आमी त्रास कोश्ट काडटा पण सुमानाक एक पावटी भुरग्याची दोतोन ताची लिसांव ताचेर लक्ष घालपाक आमचे कडेन जायना गाय आमचें धान मन कित्याचेर चड आमी दोत्ता शिकप व्हडलें आमकां ओ देव जिवीत आमी शिकोवंक आनी ते भाशेन जिवपाक आमकां व्हडलें खरी कुशालकाय खरी शांती खरें मनीसपण आमकां करपाक शिकप वो पावार्थ आनी बरी रीत रोवीस आमकां विचार करुया शुभ वर्तमानांत शीस जेजू लागीं बसून ताचे कडलें आयकून ताचे कडल्यान शिकून तो शिकयता तें नियाळून आपल्या जिविताक लावन ते दुसऱ्यांक परगट करतात दर एक संदेशकार तसोच पवित्र पुस्तक बरे भाशेन वाचून ते नियाळून मागण्यांतल्यान आपल्या जिविताक तें लावन आपल्या भावार्थी जिविताचो अणभव भुरग्याक दर एक संदेशकार दिता देव संदेशकार हे आपणे मानून घेतल्या उपरांत जिव्या देवाचे जिवे खबरेचे जिवे साक्षीदार दर एक संदेशकार जाता प्रवादीक ताळो उबारूंक मोगाच्या संदेशकारांनो तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ फावो जावं आमी संदेशकारां न्हंयस दोतोन शिकयता पळय तेन्ना न्हंयस दोतोनीच्या वर्गांत तो इगोर्जेंत पूण आमच्या जिवितांत सगळी सुवातेर आमी देव संदेशकारां आमी जिवे साक्षीदार भावार्थाचे जावंक जाय आनी आमची भुरगीं आमकां ल्हान आसतना आमची आवय बापूय आमकां दोतोन शिकयतात आमकां बरी रीत रोवीस सांगता तेन्ना आमी आमचे माय पायचें आयकूंक जाय आपल्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमकां कितें गरजेचें त्या त्या वेळार जावं जेवण जावं न्हेसण जावं शिकप आनी अदीक करून भावार्थाची ओळख ती दिवंक आपजतात तेन्ना आमी भुरग्यांनी आमचे माय पायचें आयकून आमी जावं दोतोन जावं मागणें जावं पवित्र पुस्तक वाचून जावं आमी आमच्या धर्माची ओळख घेवन हे भाशेन आमी बरे भाशेन वाडूंक आमकां गरजेचें मोगाच्या भुरग्यांनो लिसांव करूंक आमकां जायतो वेळ आसा आमची माय पाय आमकां कुशीन दवरतात लिसांवांक कितले आपजतात कितले पयशे मोडटात आमचे लिसांव पासत तशेंच भावार्था खातीर माय पाय आपजतात तांचे बरोबर आमी आपजोवंक गरजेचें आमी खास म्हजें मागणें माय पर्सनल प्रेयर उगीच ओगेपणान रावून एका कोनशाक कोणूच डिस्टर्ब करिनासतना हांव म्हजें मागणें करतां आनी हांव म्हजें जिवीत जेजूच्या हातान घालतां दोतोन आमकां शिकयता तेन्ना आमची संदेशकारां आमी तांचे कडल्यान शिकूंक विचार आसा आमी तांचे कडेन विचार करून आमची दुबाव पयस करूंक आमकां दिता तो अभ्यास आमी वेळार करून धाडून ही भाशेन आमच्या भावार्थाची वाड जावंक पावतली हें दोतोनीचें नवें वरस बरे भाशेन जावचे खातीर जे भाशेन शीस हेमावसाची वाटेक चलता आसतना जेजू तांचे मोदें गजाल मात करूंक भितर सरता तांचो अणभव खबर नासलेली जेजू म्हण तो पूण मागीर म्हणटात तो उलयतालो तेन्ना आमकां कितें ना कितें भोगतालें न्हू तीच भाशेन आमी जेजूक अणभवून आमच्या जिवितान कितें भोगून आमी जेजूक आमच्या सांगाता घेवंक आमी अदीक अदीक भुतोनीचो मोग पवित्र पुस्तकाचो मोग आमच्या भावार्थाचो मोग आमच्या धर्माचो मोग आसूंक आमी बरीं मनशां जावंक
आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. उबे रावया आनी आमचो बाबार्थ नेटान परगोटुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, हांव कुवार मरीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची गरजो बावार्थान सर्गींचे बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान यादनिकांनी तशेंच मोटवाशांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान अणभवलेल्या जेजूचो मोग दिसा दिसपट्टी दुसऱ्या सवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जेजूचो मोग शीम मेर नासलो. हो मोग दर एका संदेशकारान आवय बापायन आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान भुरग्यांक परगटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्याच्या काळजांत जेजूचो मोग घालूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी सगल्यांनी देवाचो मोग चाकूंक आनी ताचो ताळो आयकून आमच्यो वांकड्यो वाटो सोडून देव दाखयता ती वाट दवरूंक ताका आमचेशी रावूंक उलो मारूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या देव संदेशकारांनी जेजूची वळख भुरग्यांक खोलायेन दिवंक तांच्या भावार्थाची वाड करूंक आपलें कार्या पाळटना जेजूक एकवटून रावूंक सगल्या वेळार ताचो सांगात सोदूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मुल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमची खास मागणी गुप्ती देवाक उबारुया. बोदयाळ बापा, आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बरें शिकप तांणी करूंक, दोतोन बरे भाशेन शिकूंक आनी आपल्या जिवितांत रीत रोविसीन बरी भाशेन ती वाडूंक तांकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बेटोनीचें गायन C1, page 28. C1.
तुबारून सोर्बेस पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया आमचे काळी सुबारून देवा काळसाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग मोगुया दोनया तुझ्याच बरेपणा आठाव उड्या सोर्यादाना सात्री रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिणा आमचे दोनात उबारून सोर्वेस पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया आमचे काळी सुबारून देवा काळसाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग मोगुया म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेश्वरा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पुर्जेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपणायक पावयले तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोक्तीन ओपताव तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सुरबणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं तुमचेय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातान वतां सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असोक्त विनाशी सैबाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमची सारके एकल्यानूच करची मनशान ओगडायलोली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही उजवण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजोळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरगार तांची वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराडाचें हें रगत
पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorbespora ache prutomi cer vistarlole tuje povi sobeco obraskor anu Francisc आमच्या पाप साहेबा फिलिप नरी आमच्या विष्णू साहेबा आणि सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगात वाडो. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कोरे. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हणून मागता. आंकवार मारी हे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत सुसे वाज आनी सर्व काळीत कमान उल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. मोगाच्या भाव भयणांनो, कोवीड हे महामारींत आमकां खूब वेळ मेवता कुटुंब एकठांय मागणें करूंक, बारबर वावर करूंक, जायतो वेळ सारूंक, पवित्र कुटुंबा सारकेले आमचे कुटुंब करूंक. जेजू कडल्यान आमी शिकून आमच्या भावार्थाची वाड जावचे खातीर आमकां सगल्यांक आयतें मन दी म्हूण जेजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ तो जेजू, बापाचो मोग आमकां उक्तो करता
आपले जिणेंतल्यान ताका शिकून हो मोग आमी एकामेकाक वांटूंक आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता गोट करता ताच्या जेवणाक आयल्या ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या सुमया म्हजे जेजू यो म्हज्या काळजांत हांव तांदेलां भुकेलां तुका शिवूंक पेकोय म्हजे गाये बोगोस म्हजीं पातकां घोटाय दी म्हजी अस्कोतायेंत सांगात ती म्हजी जिणेंत जेजू म्हज्या सांगात राव Guidance song D24, page 60. D24. भावा भयणांनो, पोस्तीस संदेशकारां आमची फिरगोजेन ह्या वर्सा उमेदीन बरोवन हो वावर करूंक फुडें सरल्या. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. आपली भासावणी करता तेन्ना जेजूचो सांगात तांकां फावो जावंक सदांच तांचे पासत आमी मागुया. म्हज्या फाटल्यान देव संदेशकारांनी आपली बासावणी घेवची. मोगाल जेजू मोगाळ जेजू म्हज्या म्हज्या पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र स्नाना वरवीं प्रवादीक कार्या प्रवादीक म्हणगे तुज्या मोगाची तुज्या मोगाची बरी खबर बरी खबर विस्तारपाचें काम विस्तारपाचें करूंक करूंक तुवें म्हाका तुवें म्हाका आपयलाय म्हूण आपयलाय म्हूण हांव तुका हांव तुका दिनवासतां. दिनवासतां.
हे म्हजें आपोवणें म्हजें आपोवणें आयत्या मोनान त्या मनान हांव स्विकारतां. स्वीकारता. तुजी बरी खबर तुजी बरी खबर सगले मिनतीन जबाबदारीन जबाबदारीन मोगान मोगान आनी उदारपणान उदारपणान दिवंक हांव प्रयत्न करतलीं. ह्या वर्सा ह्या वर्सा म्हज्या हाताखाल म्हज्या हाताखाल घातलेल्या घातलेल्या भुरग्यांक भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडूंक हांव बारी वावरतलीं म्हूण भास दितां. चांदोर पवित्र सोबींत म्हाका केरीत काम आनी जबाबदारी आसा ती वळखून घेवन आनी पवित्र सोबेच्या शिकवणी खालती रावून म्हज्या फिरगोजेच्या यादनिकांक सगलो म्हजो सहकार दितलीं. भुरग्यांक उतरांनी शिकोवचे आदीं तांकां म्हज्या जिविता वरवीं हांव शिकवण दितलें आनी तांकां देवाच्या मोगाच्यो खुणा जावंक हांव वावुरतलें. आनी हे महामारींत भुरग्यांक भावात शिकोवंक अदीक काळजी घेवन गरज तितले उपाय वापरूंक आयतें जातली म्हूण भास दितां. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमकां मेळ्ळो देवाचो मोग आमचे जिविताचे चालींतल्यान सगल्यांक पुरगोटूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. शेवटाचें गायन F13 पेज 91. F13. Ushal sodat sami boche, ushal dados sami rauche, moga chivit ekus bore, babuina chivit ekore. Kushal sodat sami boche, kushal dados sami rauche, moga civite cuspore, babuina civite core, amci carsa coșe nadar, ditolaune core utcar, am sobapui asa sorgar, am ce tosut, am ce bandar. Kushal sodat sami boche, kushal dados sami rauche, moga civite cuspore, babuina civite core. Kushal sodat sami boche, kushal dados sami rauche, moga civite cuspore, babuina civite